नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. बाणस्तारी प्रस्तावित जेटी प्रकल्पाक भोमाच्या ग्रामसभेत जालो खर विरोध. प्रकल्पाचो ह्या वाठाराचेर जावपी परिणामांविशीं गांवकारांनी उक्तायला हुस्को. भोमा पंचायतीनूय जेटीक दिलो न्हयकार. राज्यात गवेरेड्यांचेर आयला सावार. एवढ्या मानशेन गवेरेड्यान एका 45 वर्साच्या बायलेचेर केलो जीवघेणो हल्लो. हल्ल्यांत बायल जाल्या जखमी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय घेतला हायकमांडान. प्रदेशाध्यक्ष बदलपाविशीं फाटले कितलेशेच दीस चर्चा आशिल्ली सुरू. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केले स्पष्ट. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसकेचे अंतर्गत वाद आता येवपाक लागल्यात. मुखार आमदार विरेशाचेर कारवाय. फुडल्या बसके मेरेन स्थगीत. तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय स्थापन करचे कुडचडे. केप्यां कसलीच उदरगत. लोकांनी वेगळी मागणी करपाची ना गरज. सरकारान थारावचे सरळ मागता दत्तराज राऊत देसाय. आणि गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन नवे संयोजक केले जाहीर. हिमांशु तिवरेकार सोशल मीडिया खात्याचो संयोजक. ग्लेन काब्राल कुमारजुवे ब्लॉक काँग्रेस समितीचो संयोजक जाल्यार सूर्यकांत गावडे सांखळे ब्लॉक काँग्रेस समितीचे संयोजक म्हणून केले निवड. आता खबरो विस्तारान. बाणस्तारी हांगा प्रस्तावित जेटी प्रकल्पाक भोमा ग्रामसभेत खर विरोध जाला. या प्रकल्पाचो ह्या वाठाराचेर जावपी परिणामांविशीं गांवकारांनी हुस्को उक्तायला आनी भोमा पंचायतीनूय हे जेटी खातीर परवानगी दिवंक ना अशें स्पश्ट केलें. हाचे भायर रस्तो रुंद करप, बेकायदेशीर व्यवसायांचेर कारवाय करप आनी हेर विशय चर्चेक आयले. पळयात. भोमा ग्रामसभेत बाणस्तारी न्हंयचे देगेर प्रस्तावित जेटी प्रकल्पा आड गांवकारांनी एकवटीत भूमिका घेतली. सरकार या वाठारात जेटी बांदपाचो विचार करता म्हणून थळाव्या नागरिकां मदीं भय आनी चिंतेचें वातावरण आसा असो उल्लेख ग्रामसभेत जाल्लो. ह्या वेळार प्रस्तावित जेटी प्रकल्पा खातीर कसलीच परवानगी दिवंक ना अशें भोमा पंचायतीन स्पश्ट केलें. गांवच्या लोकांनी पयलीं प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न सुटावे करचे अशी मागणी केली. खास करून रस्तो रुंद करपाचो प्रस्न अजून सुटावो जावंक ना अशी नाराजगी नागरिकांनी उक्तायली. तशेंच वाठारात हॉर्स फॅन सुविधा नाशिल्ल्यान बेगोबेग उपलब्ध करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. वाठारात चलपी बेकायदेशीर व्यवसायांचेरय कारवाय करपाची मागणी ग्रामसभेत जाली. हे बाबतीत योग्य पावलां उबारतले अशें पंचायतीन सांगलें. ते भायर नागरिकांनी पंचायती कडेन केल्ल्या कागाळी आनी मागण्यांक वेळार जाप कित्याक मेळना हाचेरय प्रस्न उपरासले. पंचायती कडल्यान चड जापसालदारकी आनी पारदर्शकता मेळटली अशी अपेक्षा गांवकारांनी उक्तायल्या. पीआयक लेटर करतले विथ अलॉंग विथ पुलीस फोर्स आणि पीआयक घेवन आणि सगळे ऑल पंच मेंबर जे मुस्लिमांना जी इलिगल एक्टिविटीज चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करता. ते कोणता ते ड्रग्साचे एक्टिविटी चलता, थंयसर रेप चलता अशें आमी पेपरारूय आयकता आनी अननेसेसरी आमचे भोव म्हणून पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता. ते रेंटेड लोक रावता. ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता, म्हणजे कोण सांगूंक शकना. ते आयडेंटिफाय आमी म्हणूंक शकना, ते आसूंक शकता. दुबा म्हणजे समज आमी गेल्या नंतर विथ पीआय आणि पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आणि योग्य ते कारवाई करतले. रेझोल्युशन गांवच्या लोकांनी मांडला तेजेर आमी एक्ट करता. तो भोमा मुसलमान म्हणटा तो टेनंट्स चड आसा काय कशें कितें? टेनंट चड आसा. ते आमचे मेन जे आमचे गोंयकार मुस्लीम आसले पळय ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर चडशे भायर आसा. आतां तेंची घरां आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें केलां, रेंटेड केल्या आनी चडशे 80% लोक ते रेंटेड आसा. आनी जे बाकीची घरां फुडें आतां नवो वाडो जाला पळय तेंच्यांनी ती विकती घेतल्या आतां तेंच्यांनी रेंटेड दवरल्या म्हणून ते चड व्हडलोसो लोक पब्लीक थंयसर चड जाल्या. आतां हे इलिगल एक्टिविटी वयता आसतले सो अशें तुमच्या नोटिसान पंचायतीच्या पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आनी अशें इन्सिडंट एक रेप केस जाले आमी थंयसर पर्सनली वचोन हें केलें म्हूण ते रेप करतू कंप्लेन करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा. पूण ते मायनर ते चेडूं असल्या कारणान ती केस ताका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो. पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ते रेप जालो अशें तेणी सांगलें. ड्रग्साच्यो केसी म्हणटा थंय आसा म्हणटात ते सो आतां ते आमी फायंड आउट करता न्हू. आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा बिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें. तेजेर आमी आतां एक जातले. आणि हायवेचेर कितें उलयल्या इन्स्पेक्शन करतले तुमी थंयचो? हय हय हय. रेप केसीन ते बांगलादेशी म्हणून अरेस्ट जाल्ले. बांगलादेशी म्हणून ते
कलकत्ता बांगलादेश ते बाउंड्रीचे ते एड्रेस सारखे सांगिना. सो हायवेचेर कितें जालें आज डिस्कशन? हायवेचे आमी ते फूल जितली एक्विशन जाला जागा जी आतां एक्विशनाक कितली गेल्या आनी जी कितली घरां गेल्या ती आमकां लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे मागतले. आनी जी आमची लागजरी ती सर्वे नंबराचेर नोटिफायड जाल्ली आनी जी उरले आतां एक्विशन जावन उरल्या ती डिनोटिफायड करपाक लोकांचो डिमांड आसा ते आमी मागतले. आनी डिनोटिफायड जावन आमकां येवची म्हणून जेटीच्या संदर्भात जेटीचे आमकां कांय येवना. आतां समज येयले जाल्यार ते आमी लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी डिस्कस करतले. आनी जेटी ही आमकां नाकाच. आयज सगळीं कामां आमी पंचायतीन 4 वर्सां जालीं ठराव घेत आसा. पंचायती फॉलो घे म्हणून सांगत आसा. प्रत्येक तोच विशय घातला हांगासर. ते कितलेशे ठराव आमी मांडले बाबा आमकां ह्या गांवांच्यान तो नाका, आमकां बायपास जाय. पूण सरकार हे पंचायती कडेन कित्याक लक्ष दिना आनी कित्याक तांकां परते उत्तर दिना हेजें आमी तर कांय सांगूंक शकना. लोकांनी पंचायतीन आपले घराणे मांडले आनी तेंच्या मार्फत इवन आमी आमचो आमदार आसा पळय तेजे कडेन वचून मांडले. पूण आमदारान आमकां 3-3.5 वर्सां जावन येयलो, सगळें प्रोसिजर कंप्लीट जालो आनी येवन अशें गोंयच्या लोकां समोर सांगलें की आपणाक पंचायतीन सरपंचान सांगलें म्हणून आपणे तो रस्तो हांगा घातलो म्हणून. म्हणजे हेजो अर्थ असो जाता की हो जो रस्तो अलायनमेंट हांगा घातला तो एक आमदार सांगता म्हणून तेजे इशाऱ्याचेर आनी खंय तरी पंचायत. आतां सरपंच म्हणल्यार पंचायत येयली. आतां पंचायत आतां तुमी आयकला तुमकां तो सांगता की आमकां परतें उत्तर दिना, आमी लोकां बरोबर आसा. तुमी लोकां बरोबर आसा जाल्यार हें उत्तर MLA कडल्यान कशें येयलें की आपणाक सरपंचान सांगलें म्हणजे. आमी म्हणटा एक सरपंच म्हणल्यार पंचायत बरोबर. सो प्रोसिजर फॉलो करिनासतना जर हो रस्तो घातलो MLA जाल्यार आयज MLA आमकां परते आमचे कडेन ते करेक्शन करपा खातीर आमकां मेळचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात सध्या गवेरेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या. रस्त्यार गावांनी गवेरेडे मेकळेपणान भोविल्ले दिश्टी पडटात. गवेरेड्यांच्या दपक्यान ह्या नादी लोकांक मरण आयलां तशेंच गंभीर जखमी जाल्यात. देवड्या मांचेर वाठारांत गवेरेड्यान 45 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर अचकीत हल्लो केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या हल्ल्यांत बायल जखमी जाल्या. तिचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय हो हायकमांडान घेतला. हे विशीं बरेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्या कडेन चर्चा करूंक ना, आपल्याक विश्वासात घेवंक ना अशें दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी म्हणिल्लें. हे विशीं ठाकरे हांकां प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना तांणी जाप दिली. पळयात पुराय बातमी. राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान अमित पाटकाराक काडून उडयिल्ल्यान बाणावले एका कार्यावळीक आयिल्ले दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां घेराव घालून तांकां जाप विचारली. प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्याकडे चर्चा करूं ना, आपल्याक विस्वासात घेवंक ना. पत्रक आयले उपरांत आपल्याक हाची म्हायती मेळ्ळी, आपल्याक हाची कल्पना नाशिल्ली अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगिल्लें. Why Mr. Girish Chodankar was asked to resign in 2022? Because he was inefficient. If he was inefficient, how suddenly he became efficient now just 6 months before election? What is going And on? somebody who was doing the hard work, he's just come and ready to eat the biryani. Neither was I consulted, nor I have been asked, and I am not aware. I only came to know last night when somebody sent me that copy of it. That's all. And I don't lie. This is an honest answer. Nobody has asked me. म्हणल्यार काँग्रेसीन एमपीचो व्हॅल्यू ना. No. What is this now? मजगती कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हे पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी. विर्यातो हांणी आपल्या पदाचो राजिनामा दिवचो अशी मागणी जाता काय ना हे विशीं आपल्याक म्हायती ना अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. हो निर्णय हायकमांडान घेतला. प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं फाटले कितलेशेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें ठाकरे हांणी सांगलें. आयकात. ते दबाव टाकतायत की खासदार पदाचा राजीनामा द्या म्हणून, की आपल्याला विश्वासात घ्यायच्या अगोदर अमित पाटकरना त्या पदावरनं काढलं म्हणून. काय आहे सर तथ्य त्याच्यामध्ये? नाही, मला काही माहिती नाही या संदर्भातली. कॅप्टन विर्यातो सिनियर लीडर आहे हा हा आणि सगळेच जण
प्रमुख आहेत मत विचारात घेतलं, त्यांना ते माहिती आहे हायकमांडला हा त्या संदर्भात ते बोलले नाही बोललेत ते दिल्लीत असेल ना. नाही, या संदर्भामध्ये बऱ्याच दिवसांची चर्चा चालू आहे, चर्चा चालू आहे आणि हे माहित होतं सगळ्यांना. ज्यावेळेला डेप्युटेशन गेलं होतं बेंगलोरला, त्यावेळेला त्यांच्या समोर प्रेसिडेंटने सांगितलं होतं मी सही केलेली आहे. ओके. असेल तर कधी घ्यायचं काय घ्यायचं ते वरिष्ठ पातळीवरून ठरतं ना. ओके, पण विर्यातून याची काही कल्पना दिलेली होती सर, असा आम्ही निर्णय घेतोय म्हणून? नाही, त्याची कल्पना सगळ्यांना देतं असं पद्धत नाही आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्याची चर्चा केली जाते, कोणाचं पॉझिटिव्ह असतं मत, कोण निगेटिव्ह असतं, चर्चा केल्या जाते. दुसरे वटेन 2027च्या वेंचणुके खातीर आमी तयार आसात. काँग्रेसीत नेतृत्व बदल हो पक्षाचो अंतर्गत विशय आसा. आमचे ज्येष्ठ फुडारी ह्या विशयाचेर चर्चा करून योग्य उपाय काडटले अशें खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान सांगले. सो हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी तशें आसा. वी आर रेडी. इलेक्शन येता तेन्ना पळोवया आमी कशें जातलें पळय. वी आर रेडी टू फायट अँड फॉर्म द गव्हर्नमेंट. आमचे इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीचे आमचे इंटरनल इश्यू आसा. ओके, पळय आय एम शुअर आमची पार्टी लिडरशीप हे एड्रेस करतले. कितें पळय इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता सारके एड्रेस करून सॉल्व करतले. कित्याक आमची पार्टी लिडरशीप आसा, दिल्ली हायकमांड आसा. सो हे तांचे अंडर कितें डिसिजन जाता ताजेर आमी कांय पळय सगळे फॅमिलीन कितें तरी थोडे फावट मिसअंडरस्टँडींग आसतात. ओके, आनी ते फॅमिलीचे भितर पार्टयेचे भितर हे सोल्युशन काडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातले अंतर्गत वाद आता मुखार येवपाक लागल्यात. पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकारांचे मदीं शाब्दीक वाद जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. 5 वरां चलपी हे बसकेत आरोप आणि प्रत्यारोपांची कोफुसाव जाली. या बसकेत नेमके कितें घडलें ते पळयात. अजय सांगा पार्टी सोडून वॉच म्हणून चांगला म्हटलं की पार्टी आमदार आमचो तेका आमी मोगाने उलयता तेका रागान तशेंच उलयता आमी तशें कांय ना. ते तेन्ना आमदार म्हणटा आमी सगळे तेच्या काळजान आमच्याय काळजान तो आसा. आणि गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपल्या भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हे काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. शेनवारा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यालयात जाल्ले केंद्रीय कार्यकारिणी बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पक्षाच्या सुचोवण्या प्रमाण आमदार विरेश बोरकार हे बसकेक हजर आशिल्ले. पूण हे बसके वेळार बोरकार आणि सीईसी वांगड्यां मदीं खास करून खजिनदार अजय खोलकार हांच्या मदीं खर तोंडी वाद जालो. या बसकेक बोरकारान सांत आंद्रे मतदारसंघा सयत राज्यभरातल्या कार्यकर्त्यांचे प्रश्न मांडले. पक्षाचे काम करपाचे पद्धतीचेर प्रश्न उपरासतना तांणी कार्यकर्त्यांच्या दुबावाक जाप दिवपाची मागणी
मागणी केली. दुसरे वटेन बोरकारान मांडलेल्या प्रश्नाचे जाप फुडले बसकेत दितले अशें अजय कुलकरान स्पश्ट केले. पूण बसके वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी तू मे जाल्ल्याचो व्हिडिओ उजवाडाक आयलो. मजगती पक्ष बंद करपा विशीं आदले चर्चेचेरूय वाद निर्माण जालो. दक्षिण गोंय विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईसीन कामगारांक विश्वासात घेवंक ना असो आरोप केला. तशेंच कांय निर्णयाचेर तांणी नाराजगी उक्तायली. बसके उपरांत उलयतना आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणलें, पक्षाचे वाद सोशल मीडियाचेर व्हरप योग्य ना. संवाद आनी चर्चा करून मतभेद सोडोवपाक जाय असो ताचो युक्तिवाद आशिल्लो. तेच बरोबर पक्ष अध्यक्ष पदा विशीं विचारले तेन्ना बोरकारान आपूण दावो करना अशें स्पश्ट केलें आनी बरो काम करपी फकत पक्ष अध्यक्ष जातलो अशेंय सांगलें. एकूणच विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आरजी पक्षा भितर वाडत आशिल्लो अंतर्गत संघर्ष आता मुखार येवपाक लागला. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरलो हो अंतर्गत वाद फुडल्या दिसांनी कितें राजकीय वळण दितलो हाचेर लोक आता लक्ष दवरून आसात. आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय क्लेरिफिकेशन आमी दिला आनी सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडल्या हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केला आनी रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमच्या सीईसी बॉडीक दिल्ली आसा. सगळे पॉयंट्स आसा ते मांडल्या आनी पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेजे बाबतींतूय उलयल्ली आसा. सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईसी आपूण म्हणटा की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा काडटले आनी त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा ते डिस्कशन जातलें. पार्टी सोडून वच म्हण सांगला सगळे सुशेगाद जाला. आतां कितें आसा ते म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिल्लें आसा. एज पर क्लॅरिफिकेशन जे सीईसी बॉडी आसा थोडे पॉयंट्स ते हांवें क्लियर केल्ले आसा सांगलेले आसा मुद्दे सांगलेले आसा. पळय आयज जे सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेररान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय. खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले. आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली. सो हांवेंय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर डेट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो. सो ते मुद्दे जे आसा ते हांवें सगळे हांगा मांडलेले आसा आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा. सगळे आमचे आयकून घेतला तेंचे कडल्यान येयल्या सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा ते उलयल्लें आसा. हे फुडें कितें आसा ते आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडल्या जावं ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले ते म्हाका दिसता फुडें सांगतले. अशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावन तें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेन आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक ऑलरेडी हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लेरिफिकेशन दिल्लें आसा. आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून. आमकां सदांच जाय की कोणूय आमचो जो रेव्होल्युशनरी आसा जो बरें काम करता आतां कोणूय जावंक शकता हांव तें म्हणना पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपल्या भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. तशें काम पळय तेंची हेल्दी आर्ग्युमेंट जातात दिसता हेल्दी दिसता हेल्दी आर्ग्युमेंट सो आमकां अशें जातलें म्हणून. ओके अजय आतां मनोजाचेर खुबशे क्वेश्चन येतात आनी काय पूण पार्टीन ना पूण तेणे खंय तरी हेजें उत्तर दिवपाक जाय अशें दिसता तुका. तेणी कितें आतां क्लियर केलें आनी आमी आयज सगळें तें डिस्कशन जावपाच आसलें मात आमदारान सांगलें आपूण ते डिस्कशनाक इनवॉल्व जायना कित्याक हे डॉक्युमेंट मेळना शिवाय सो आमी आमदाराक रिस्पेक्ट दिला की तुका ते डॉक्युमेंट मेळटकच आमी फुडें डिसिजन घेतलें. टीव्ही गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्यात मुख्यालय स्थापन करपाचो विशय परत एक फावट चर्चेत आयला. समाज व्हरपी दत्तराज राव देसाय हांणी तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय कुडचडे हांगा स्थापन करपाची मागणी केल्या. ते खातीर लोकांनी वेगळी मागणी करपाची गरज ना पूण भौगोलीक आनी प्रशासकीय सोयी मतींत दवरून सरकारान थेट निर्णय घेवचो अशें मत तांणी उक्तायलें. पळया
थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुडचड्यार जावची म्हणून लोकांनी डिमांड करपाक एक्चुअली गरज पडपा नाका आशिल्ली. कित्याक लागून सगळो आमगेलो कुडचड्या व्हॅली समज तुवें जागो पळयलो, जागो म्हळ्यार ओवरऑल स्पेस पळयली, मागीर तुवें कनेक्टिविटी जर पळयली म्हळ्यार दारबांदोडा धर तूं, सांगे धर तूं, केपें धर तूं, काणकोणच्यान म्हणटा तूं सेम पडटा ऑलमोस्ट, मातशें 1-4 किलोमिटर पयस पडटा. ह्यो जर सगळ्यो जर फॅक्टर जर पळयले जाल्यार आमी डिमांड करून हें करच्या परस गव्हर्मेंटान डिसायड करपाक जाय की कुडचडे इज द ओनली प्लेस वेरीन दे कॅन हॅव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर. कित्याक आमी जर सगळे जर पळयले आतां आमचे कुडचड्यार फाल्यां जर एक फुटफॉल वाडटलो डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल म्हणटकच, म्हळ्यार सगळे जे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ही ती ऑफिसां आसा ती सगळी कुडचड्यार येतली. सो जर ही जर इतलो जर केप्यां जर हाडलो आनी केपेचेर जर इतलो आमी वजन घातलें जाल्यार केपें एज अ टावन ताच्यान तें मॅनेज करपाक जातलें अशें म्हाका तरी दिसना. आनी केपें ऑल्सो देर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. कित्याक केपें तुमी चारय सायड पळया, तिळामळ सायडीच्यान गेल्यार थंय तुका दोनूय वटेच्यान शेतां, सो देर इज नो स्कोप फॉर डेव्हलपमेंट. मागीर त्या वटेन तुमी बाळ्ळी वता त्याय रस्त्यार तुज्यान कांय करपा येना. दुसरो म्हणल्यार पाड्डेच्यान वता थंय तुज्यान कांय करपा येना. सो इट इज फर्स्ट ओनली केपें. कितें गव्हर्मेंट काम आसलें आमकां केपेंच वचचें पडटा सद्या. सो केपें रायट नाव ऑल्सो इट इज सामकें कंजेस्टेड जावन आसा. तातूंत भितर डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल करप म्हणल्यार म्हाका दिसना केपें विल बी एबल टू मॅनेज इट. ऑन द कॉन्ट्ररी कुडचड्यार जर तुमी पळयलें आमच्या डिस्ट्रिक्ट आमचें हॉस्पिटल रेडी आसा, स्टाफ बीत ना, दॅट वी कॅन मॅनेज बेटर. बस स्टॉपा लागून आमी एरिया दवरिल्ली आसा, रवींद्र भवन धर तूं, बाकीची जी फॅसिलिटी आसा, रेल्वे स्टेशन धर तूं, मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसा त्यो कुडचड्यार इजिली अवेलेबल आसा. आनी फॉर कुडचडे ऑल्सो देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. म्हळ्यार कितें, तूं आमच्या श्रावण सायडीन गेलो थंय आमची वेकंट प्लेस आसा, काकोडे सायडीन आयलो थंय एरिया आसा, बाणसायच्यान गेलो थंय वाडोवपाक मेळटा. सो कुडचडे कॅन एक्सपांड वेरीन केपें ते एक्सपांड जावपाक शकना. सो लोकांनी सांगलो तो डिमांड हांव 100% ताका सपोर्ट करता. आनी कुडचडे म्हणटा तें करचें अशें म्हाजी आशा आसा. आनी गव्हर्मेंटान लक्ष घालून कुडचडेच हेडक्वॉर्टर जाता तितले बेगीन डिक्लेअर करचे. गिरीश चोडणकर आणि प्रदेश अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत काँग्रेसीत नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक जाल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन हिमांशू तिवरेकार हांकां आपल्या सोशल मिडिया खात्याचो संयोजक, ग्लेन काब्राल हांकां कुमारजुंवे ब्लॉक काँग्रेस समितीचो संयोजक जाल्यार सूर्यकांत गावडे हांकां सांखळे ब्लॉक काँग्रेस समितीचे संयोजक म्हणून नेमणूक केल्या. भाजपचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तरणाट्यां वांगडा संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे नेतृत्व, कामगिरी आनी मन की बात हांचें म्हत्व सांगलें. बोर्डा सिल्वर आउल कॅफे हांगा महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मन की बाताचें थेट प्रक्षेपण जालें. तरणाट्यांनी मन की बाताचो 134 भाग एकठांय पळयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मांडिल्ल्या विचारांचेर चर्चा केली. मेहसाणा गुजरात आणि पयलींच्या कॉर्पोरेशन इलेक्शनाक ताका तिकेट दिलें ताका तोच निवडून आयलो. सो इट इज नॉट जस्ट कितें उलयतात हे तोंडान उलयतले आनी डिलिव्हरी काय ना अशें केन्नाच जावना. आनी म्हणून प्राऊडली हांव आयज सांगता तुमच्या फुड्यान रावून की आमचो प्रायम मिनिस्टराक कोणाक अजून तापोसतात ना अशें पोट दाखोवपाक की बाबा फुटींग ताणें कितें तरी स्कॅम केला कितें तरी हें आसा कोणाक तापोसतात. नॅरेटिव्ह सेपरेट कितें आसा ताजे अख्खें जे कॅबिनेट आसा त्या कॅबिनेटाचेर सुद्दां एकल्याक सुद्दां तापोसतात ना बोट दाखोवपाक की फलाना हें जालां तें जालां. हाजे पयलीं सगळ्यांक खबर आसा. मेबी तुमचे एजीन कदाचित तें बोफोर्स, कोल स्कॅम आनी बाकीचे व्हडले ते कोणें आयकून आसतले. आनी म्हणून तुमी जर कोण एवरेज 30 जर आसा 30 वर्साचे जाल्यार मायनस फाटलीं जर 15 वर्सां जर काडली जाल्यार त्या टायमाचेर 15 वर्साचे आसतले एसएससीचे कडेन. त्या एसएससीचो टायम आसता त्या वेळाचेर कोणाक पडोवन सुद्दां वचून आसतलें कितें जालां तें. पण आतां आमी फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स टू हे 12 वर्सां आमी हें सगळें पळयता. पण यू जस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री फाटले जर समज काडून पळयल्यार आनी म्हणून आयज हे समरायज करतना इतलेंच की तुमकां आयकलें तें तुमी स्प्रेड करपाक जाय. आनी स्प्रेड करून मोदीजीचें हें विजन जें आसा तें विजन फुडें व्हरपाक लागून आमकां हेल्प करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जें चिंतलां की सुप्रीम लीडर नॉट एज अ नरेंद्र मोदी, सुप्रीम लीडर जर कोण जातलो जाल्यार इंडिया जातली. आयज आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी मन की बात ह्या माध्यमान आमकां संबोधीत केला, मीन्स एड्रेस केला. अँड आय वूड लायक टू request every youth that they should
remove some amount of time, which is just half an hour, every last Sunday of every month, and listen to our Honorable Prime Minister. Because at times we feel that we know everything, but it is through such means and such interactions that we get knowledge that we would otherwise not get. There are certain instances that we feel that we know a lot, but we do not know. And through such platforms, I actually thank our Honorable Prime Minister for giving us such a platform where we can interact and even increase our general knowledge with respect to small minute factors. He has appreciated our Goans in many episodes of Mann Ki Baat. उपाययोजन करून लेगीत कोयर काय मुळगाव पंचायतीची फाट सोडिना. बगल मार्गाचेर तर कोयराची समस्या गंभीर आसा. कोयराचेर आळाबंद हाडपाक बगल मार्गाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी जाळी लायिल्ली. मात कोयराचेर आळाबंद सोडाच वयल्यान कॅमेरा आनी जाळीच गायब जाली. देखून परत कोयराचो प्रश्न उपरासला. दोडामार्गाच्या दिकेन वचपी मुळगावच्या बायपासाचेर कोयराचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा. मुळगावा जंक्शना कडल्यान सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात. सध्या या वाठारात सुक्या वांगडा ओलो कोयर साचला. हो कोयर कुसून थंय घाणी लेगीत पडल्यात. या कोयराच्या प्रश्नाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पंचायतीन बगल मार्गाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लायतनाच बगल मार्गा कुशीक जाळी मारिल्ली. मात कॅमेरे आनी जाळी गायब जाल्या. देखून कोयर उडोवपाक परत रान मोकळे जाला. उसीक बी सारको कोयराच्यो राशी आहा, तुजें मत कितें? कोयराची राशी जाल्ली आसा पळय त्यो म्हणजे पंचायतीन त्यो काडून घेवपाक जाय कळ्ळें. आनी हांगा येवपाक वचपाक सामके त्रास जाता. एक प्रकारची घाण येता. ते घाणीन सामके येवपाक आनी वचपाक नाका जाता. जाल्यार पंचायतीन कितें तरी ते देगरे दवरून हांगा जर सीसीटीव्हीचो हे लायल्लो एक खांबो आसलो आनी ते सीसीटीव्ही वर्कींग आसली, तो खांबोय ना. आणि त्याशिवाय त्यांच्यानी एक नेट मारलेले हांगा, ते नेटूय गायब झाले. त्याने पंचायती सारखी योग्य ती ट्रीटमेंट करून ते कचऱ्याची विल्हेवाट लावची अशें हांव मागता. तो म्हाका दिसता सीसीटीव्ही कॅमेरा गायब जालो. कोणी गेलो काय सांगू शकना. पूण हांगासर एक कोयराचो प्रॉब्लेम कायम आहा. कायम आसा हांगा आसा. आनी फुडें आसा पळय ते मायेकाराक घर आसा तेजे आयल्यान तोच प्रॉब्लेम आसा. ते 2 व्हिलर हाडटा 4 व्हिलर हाडटा आनी ते कचऱ्याचे पिशवी आसा पळय ते उडयता. हो कोयर म्हाका दिसता कोण उडयता असो दिसता म्हाका. हे बिगर प्रांतीय तेंचे भाडे करून म्हणून दवरल्या पळय तेंची कामां. आनी गाडयेंतल्यान येता वयता. गाडी करून घरांतल्यो कोयर हाडटा. जागा दवरपाक जागो ना पळय ते हाडटा आनी हांगा ओपन जाग्यार उडयता. हेच्या पासून घाणी पडल्या न्हू. हय ते वचून गाडी पडल्या. तुजी मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी आसा हेची योग्य ती कारवाई करची. जाय जाल्यार एक दीस वॉचमॅन दवरपाचो आनी ते पळोवपाचें खरोच कोण तरी उडयतात. हय वेळेतूच ते उडयता रातचे हाडून. मागीर तेजे वॉच दवरून कारवाई करची. हय वॉच दवरून कारवाई करची. त्या शिवाय बंद जावचो ना. आनी हांवें अशें 2 व्हिलर वाल्यांक दोगांक धरलेले आसा कळ्ळें. आनी तेन्ना तांकां सांगलें स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली. तेंच्यांनी ते सोदा मार ते पिशव्यो घेतले आनी ते व्हरून दुसरे कडेन उडयले. पंचायत म्हाका दिसता हेजेर तितलें बारीक लक्ष दिना. दिना. आपलें काम करूंक जाय म्हणून करता. हय करूंक जाय म्हणून. पूण आतां म्हाका दिसता घरांनी कोयर व्हरतात ते. ते सगळ्याच घरांचे कर ते एकठांय करना अशें लोक सांगता. पूण आमच्या घरा कडेन येता कळ्ळें. आतां बाकीच्या घरांत म्हणजे हो सादारणसो म्हाका दिसता हे बायपासाक जो कोयराचो प्रॉब्लेम आहा ते सादारण कितली वर्सां जातली? कमीत कमी 3-4 वर्सां हे सारकें आसा चालू आसता. हो बायपास एक्सटेंड केला पळय तेन्नाच्यान तो प्रकार वाडलो कर उडोवपाचो. आनी म्हाका एक सांगपा मदीं ते आतां जायी मारले तेन्ना मातशें कमी आसले. हय म्हाका दिसता सीसीटीव्ही आसली पळय तेन्नाय कमी आसले. तेका लागून तो एक्चुअली ते कॅमेरा बी चोरलो म्हणटकीर ते स्क्रॅबवाल्यांचीच कामां आसतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.